प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज साद्या काळाचो 15वो आयतार आनी आयज देवाचें उतर पुरो सेवा धर्म आमकां जे देवान आपोवणी दिलेलें आसा देवाचें उतर परगट करूंक आनी देवाचो भावार्थ आमच्या जिवितांत जपोवंक खेरीत भाशेन हे देवाचे आपोवणे आमी आमच्या जिवितांत जिवंक देव आयज आमकां उलो करता. आयच्या पयल्या वाचपान खेरीत भाशेन आमी पळयता आमोस प्रवादी एक गोरवां राखणो मेंढरां राखणो मनीस इतलो सुशिक्षीत नासलो तरी आसतना देव ताका आपयता आपलो संदेश परगट करूंक अशा स्वातेर बेथेल नांवाचे स्वातेर जी स्वात राजघराण्याची स्वात व्हडले व्हडले मनीस सुशिक्षीत मनीस थंय रावताले आनी तरी आसतना हो सादो मनीस देवान विचून काडलो आपलो संदेश परगट करूंक आनी आमोस प्रवादी देवान दिल्ल्या आपोवण्यांक थीर रावता विस्वासान आनी भावार्थान देवाचें उतर परगट करता आनी बेतेल ह्या स्वातेर त्या लोकांची नवसरणी करून घडून हाडटा तांकां देवाशी परतून हाडटा. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी हेच पळयता जेजू आपल्या 12 शिसांक देवाची बरी खबर परगट करूंक आनी लोकांच्या जिवितांत नवसरणी घडून हाडूंक तांच्या जिविताचें परिवर्तन करूचें पासत तांकां दोगांक वेगवेगळ्या नगरांनी धाडटा. हे शीस रापणी मारे आसले, नुस्तें मारताले, शेतकामटी आसले, हिंड राखणारे आसले, इतले सुशिक्षीत नासले तरी आसतना जेजू कडल्यान ते कितें शिकले जे कितें तांणी पळयलें ते घेवन आनी जेजूचेर भावार्थ दवरून ते देवान दिलेले मिसाव करूंक फुडें सरतात. खेरीत भाशेन आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यवन पावलो आमकां म्हणटा आमी क्रिस्तांव बाय चान्स न्हय लक बाय चान्स न्हय पूण संवसार रोजचे आदीं देवान आमकां जेजू वरवीं विचून काडलेली आसात आनी देखून हें जावन आसा आमची जबाबदारी की हो देवा वयलो जो भावार्थ आसा नीज भावार्थ आसा तो खेरीत भाशेन आमी सदांच आमच्या जिवितांत तो जिवंक जाय. जाचेर आमी भावार्थ दवरता तो दुसऱ्यांक परगट करूंक जाय आनी न्हयच आमच्या उतरांनी पूण आमच्या करड्या वरवीं आमच्या दुसऱ्याच्या जिवितांत आमी हो भावार्थ परगट करूंक जाय. खेरीत भाशेन आयज ह्या संवसारांत आमी वावुरतना जायते कस दूख त्रास आमकां आसात. कोरोना महामारीचे दुयेंस पसरलेले आसा. अख्खो संवसार कश्टावता, आमच्यो फामिली कश्टावतात कित्याक जायते जाण आमच्या फामिलीन आमच्या शेजाऱ्याक आमच्या गांवांत जावं देशांत जायतो लोक कश्टावता. जायते जाणांच्यो नोकऱ्यो गेल्यात, जायते जाण बेघर जाल्यात, जायते जाणांच्या घरांनी शिकपणां आसात, दुयेंसाक लागून लोक कश्टावता. वेगवेगळे त्रास आसतना खेरीत भाशेन हो जावन आसा वेळ जो भावार्थ आमकां देवान जेजू वरवीं शिसा वरवीं पाद्री माद्री वरवीं परगट केलेलो आसा. हो भावार्थ आमी ह्या भावार्थान आमी थिरायेन रावूंक, हो भावार्थ आमी जिवूंक आनी हो भावार्थ परगट करूंक आयज आमकां देव आपयता. हे सगळें करूंक खेरीत भाशेन आमकां त्याच देवाची कृपा लाभची, जेजूचे बेसांव लाभचे, पवित्र आत्म्याचें बळ मेळचें म्हूण मागुया. आमेन.